अगो न जाले थिंगा अजून उठोंक ना. आगे थोडे दीस हॉलिडे हा न्हू मातशें न्हिदोंक दी म्हाका. गोवाच्या घरान हच करतले तू सासू मामी बोड मारतली मुगो. मागीरचे मागीर पोया गे मातशें न्हिदोंक दी गे. चल 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 उठ बेगीन सोय कोत्ता ती उठता. आतांच उठपाची सोय करूंक जाय बेगीन नाजाल्यार मागीर सासू माची उतरां आयकूंक पडटली आं. पळोवन घे मागीर तूं. उठलें हांव नाल्यार ही आपलो रेडिओ बंद करपाची ना. तूं न्हिदोंक बीन अशी थिंगा च्या आमी पियेली तुजी तूं करून पिये. ती पियेन मेय आयदनां ती दिसना गो तुका. घरा आसता तेन्ना तरी धुची गो ती. गोवाचे घरा हेत कोत्तेले. मामा हांव आनी गो आमी दोगांय मेळून धुतेली. आवयस गो आनी तूं धुतेले. गो तुजी घरांतली कामां कोत्तलो की कामाक वयतलो. नाजाल्यार आतां ती बाशनां धुवपाची मिशिनां येयल्यान. ती मेय बाशनां सगळीं त्या मिशिनान घाल बटन मार चू करून सगळीं साफ जावन येतात. हांव तें मिशीन घेतलें टेन्शन नाही लेने का. आवय आतां तेय मिशीन येयले तुमकां न्हू आतांचे भुरग्यांक बिलकुल बी आंग हालोवपाचें ना. सगळें आयतें जाय तुमकां. तुमकां आतां हातीन कापडां धुवपाची ना वॉशिंग मिशिनां जाय. रगड्यार मसाला वांटूंक नाका मिक्सर जाय. बांयचें उदक हातीन काडपाक नाका वॉटर पंप जाय. सगळे मिशिनाचेर फास्ट फास्ट कामां करपाची आनी फास्ट फास्ट फोंडान वचपाचें. ये भाकरी ही कसली भाकरी केल्या गो. खंयच्या देशाची मॅप केला. मामी भाकरी ती भाकरी न्हू गोल जावं की मॅप कितें फरक पडटा. हिंगा उपकारता तुजे गोवाचे घरा सगळे उपकारपाक जाय न्हू. कित्याक बेजार हाडटा गो बाबड्या. तुका काय लागना ते कितें जाल्यार मायचेच ना पिड्यार जाता. तूं भियेनाका तुजे घोवाक आमी घर जावय करया. बेस्ट आयडिया डाडा हाय फाय दी. तुका ऑफर येयल्ली घर जावय जावपाक तूं जालो. आपूण जावंक ना दुसऱ्याच्या भुरग्याक घर जावय करूंक सोदता. तुजे मामी फुड्यान मुगो कोण शिकपाचो ना. हें कितें गो सगलें. राव गे मातशें बूक सोदताले मागीर साफ कोत्ता. मागीर केन्ना कोण घरान भितर सरले उपरांत अहें म्हें धरतलें तूं घोवाचें घर. इतले त्रास आसता घोवाच्या घरा. आपली कामां सारकी केल्यान कांयच त्रास ना. पूण तूं हिंगा सगलें कोत्ता तें पळोवन म्हाका दिसता म्हाजें नांव वाऱ्यार उबयतलें आनी तुजी सासू माय तुका रोखडीच मायंगेर धाडटली. एक ग्लास उदक हाड गो म्हाका. मातशें घे मरे उठोन. घोवानी उदक मागलें अहेंच म्हणटलें तूं तेका. माय तो चेडो तुका तीच डायलॉगां म्हणपाची आहात न्हू. कितें तुमी सदां सदां सुण्या माजरा भाशेन चोकटतात. मामी पळय गे उदक मागल्यार दिना म्हाका. चल गो उदक घेवन यो तेका. बरें मामी एका मातशें बेगीन काजार करून उडय पया. आयकलां हांवें सगलें. म्हाजी आजून काजाराची पिराय जावंक ना. आदल्या तेंपार चेडवां 15-16 वर्सां आसतनाच काजार जाताली. आदले ते आदले. मामी एका काजार करताले बरें पयस काजार करा काणकोण बॉर्डरीर नाजाल्यार खंय पेडणे बॉर्डरीच्यान कर. परतून परतून घरा तरी येवचें ना. नाका मरे तुमकां परतून परतून घरा येयलेलें. हांव पळय काजार जावन फ्लाय जातलें ऑस्ट्रेलिया. अगो तूं ऑस्ट्रेलिया गेलें ते बाबडे सगळे ऑस्ट्रेलियाचे लोक गोंया येतले मुगो. आं पुरो चड जालें तुजें घे उदक. आगो जमनीर कोयर बीन हा तो दिसना तुका. सान बान मारूंक जाय म्हणून खबर ना तुका. मामी आज सकाळीं उठोन सान मारलेली हिंगा. तुज्या मोगाच्या बाबान ती फायल्यो आहा त्यो भायर फापोडपाचे हिंगा येवन फापोडले. पत्तो कोयर जाल्यार पत्तो सान मारना दिसता न्हू. गोवागेर येवन आवय तो आनी शर्मा कॉमेस करनाका आतां मात्ता हांव सान पया. इश्टानो समजता तुमकां व्हिडिओ आवडलो आसतलो. उपकार करून हो व्हिडिओ शेअर करात. अगो मातशें शिता उजो कर गो तो. आं मामी येता. आनी तुमकां सगळ्यांक जेजूच्या जल्माची हुनहुनीत परबी. बाय बाय मोग आसून दी. आयज बरें जायना तें हाट. बाय.